सुटका चॅप्टर 37. बेजालेलान बाबूल लांकडाची कोराराची आगपेट केली. उडे जात लांब, 1.5 हात रुंद आनी 1.5 हात उंच. भायल्यान भितरल्यान ताका शुद्ध भांगाराची एक पाटी मारली आनी सरभोंवती भांगाराची देग लायली. ती व्हरपाक 4 भांगाराच्यो मुदयो दोनूय बाजूंनी 2-2 घोट केल्यो. बाबूल लांकडाचे दांडे केले आनी तांकां भांगार काडलें आनी मुदयांनी ते घातले दोनूय वाटांनी. शुद्ध भांगाराचें ताका एक धांपणें केलें, उडे जात लांब आनी 1.5 हात रुंद. ताका पेटलोल्या भांगाराचे 2 व्हडल्या पाकोट्यांचे प्राणी, दोनूय पोंतांक एक लायलो. ह्यो दोनूय व्हडल्या पाकोट्यांचे प्राणी पांचून धांपण्या बरोबर एकूच नग जालो. तोंडाक तोंड करून तांकां दवरले आनी तांच्या विस्तारलोल्या पाकोट्यांनी आख्खें धांपणें भरलें. बाबूल लांकडाचें ताणें एक मेज केलें, 2 हात लांब, 1 हात रुंद आनी 1.5 हात उंच. शुद्ध भांगाराची ताका एक पाटी मारली आनी सरभोंवती भांगाराची एक देग लायली. 4 बोटां रुंद ताका एक तोबीक मारलें आनी भोंवती भांगाराची देग लायली. भांगाराच्यो 4 मुदयो लायल्यो, 4य खुरांक देगेशीं. बाबूल लांकडाचे दांडे केले आनी तांकां भांगार काडलें. मेजार दवरूंक शुद्ध भांगाराचीं आयदनां केलीं, पोश्यो, कोपां, जोगां आनी सोऱ्याचे बेटे खातीर कांशे. ताणें शुद्ध भांगाराचें दिव्यास्थान केलें, पेड आनी खांबो पेटलोल्या भांगाराचो, फुलांचो श्रृंगार, बोंगे आनी पाकल्यो पासून एकूच नग जालो. 6 फांटे 3 एका बाजून वयर सोदताले. दर एका फांट्याक फुलांचे 3 श्रृंगार केले. बदामाच्या तोंवऱ्यां पोरी बोंगे आनी पाकल्यो दिसत. दिव्यास्थानाकूच फुलांचे 4 श्रृंगार आसले. तेच पोरी बदामाचे तोंवऱ्यां, बोंग्यां आनी पाकल्यां पोरी दिसत. एका फांट्या सकयल एक बोंगो आसलो. बोंगे, फांटे, दिव्यास्थानाक पांचून पेटलोल्या भांगाराचो एकूच नग दिसो. ताणें ह्या दिव्यास्थानाक 7 दिवळ्यो केल्यो आनी तांच्यो वाटल्यो आनी चिमटे शुद्ध भांगाराचे सोगले म्हणून 500 रात भांगार दिव्यास्थानाक आनी सोगल्या ताच्या सामानाक घाल्लें. धूप जोळूंक ताणें बाबूल लांकडाची एक वेदी तयार केली. ती 1 हात लांब, 1 हात रुंद आनी 2 हात उंच. तिचीं शिंगां वेदी बरोबर एकूच नग दिसो. वेदीच्या वयल्या भागाक 4य बाजूंनी आनी तिचीं शिंगां सोगलीं भांगाराचे पाटयेन रेवडलीं आनी भांगाराची एक देग लायली. उखलून व्हरपाक ताणें 2 भांगाराच्यो मुदयो करून त्यो दोशीं देगे सकला लायल्यो. हातूंत दांडे घाले. हे बाबूल लांकडाचे आनी तांकां भांगार काडलें. त्या भायर ताणें पवित्र माखणेचें तेल आनी परमळीत धूप मिसळून तयार करतात तशें केलें. देवाचें उतर हें.